नमस्कार, हांव गुरुदास पांडे. पारशान तुम्ही पळयत आसतले की डेव्हलपमेंटाच्या नांवान रस्ते करता, रस्त्याच्या नांवान रस्त्या सकयसून जे केबल जे आसा त्याच्या नांवान रस्ते फोडले वयता आणि पारशा गांवांत न्हू जाल्लेले रस्ते आतां जाल्लेले आसा पावसान. जे रस्ते तुम्ही पळयतात की सायडीक हे पळय कितले खोल जाल्लेले आहा रस्ते. मदीं मदीं माती साचयल्ली आसा, मदीं मदीं सकारी पडलेली आसा, मदीं मदीं गुणे घातलेले आसा आणि ह्या रस्त्या खातीर लोक आपले जे गाडये जे व्हरता ते एके सायडीन व्हरतात आणि दुसरी सायडीन येता आसतना तो जो आहा तोच त्रासान पडटा. हेतून अशे रस्ते धोकादायक जाल्लेले आसा की चलयतलो गाडी जो आहा तो ती गाडी डॅमेज जाता आणि जो कोण वयर बसलेलो आहा ते जिवनाकय धोको आसा. अशा परिस्थितीन हे रस्ते जाल्लेले आसा. ही जी कामां जी आसा ती रस्त्या पावसा पयलीं खंयच्या तरी जानेवारी फेब्रुवारीन ही कामां सुरू करूंक जाय आसली. आतां भर पावसान ही कामां सुरू केल्ली आसा आणि हे जे रस्ते आहा ते तुम्ही पळयत आसतले. वयरसून तुयाच्या रस्त्यापासून सुरू जाल्लेले हे रस्ते तोडीक काडलेले आसा. गेले वर्षात यांच्यानी पयली रस्ते थंय केबलाच्या नांवान फोडलेले, त्याच्या नांवान तशेच हा रस्ते. आता ते रस्ते बश्टे पॅचिंग केले, पॅचिंग करून ते परत बसले आसा तसे बसले आणि आता ही दुसरी सायड जी आसा ती फोडलेली आहा. आणि वयता आसतना कशें वचचे आमी ह्या रस्त्या वरसून हे आमकां मोठी चिंता जाल्लेली आसा. आणि भरपूर असे खड्डे पडलेले आसा. आमकां आता गाडी चलोवपाक भंय दिसता, खंयसून चलोवपाची गाडी आमी. अशा प्रकारे हे रस्त्याची नासाधूस केलेली आसा. म्हणून मागता ह्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन आणि MLAन सुद्धा ह्या रस्त्या खातीर लक्ष घालून बेगीतल्या बेगीन जे आसा ते रस्त्याक पॅचिंग करपाची बेगीतल्या बेगीन आणि आमकां रस्तो सुरळीत करून दिवपाक. की काही लोक मरचे हांगा आणि मागीरच ताचेर तोडगो काडटलो काय कितें असो प्रश्न पडला. गेल्या वर्सा आमकां खबर आसा काही कुटुंबाची मांद्रे गांवांत हे जाली, त्रासान पडली. काही महिला मेले चतुर्थीचे भर चतुर्थी टायमार. असेच रस्ते त्रासान पडिल्ल्यात आणि ह्या मांद्रे मतदारसंघात पूर्णतः मांद्रे मतदारसंघात रस्त्याची अशी विटंबना जाल्ली आसा. रस्त्याची खळगी सगळी चाळण कशी जाल्ली आसा आणि गाडी कशी चलोवप हो प्रश्न पडटा. ह्या आमदाराक हाचे कांयच पडलेले ना. आमदार फक्त आमच्यो क्रिसमस, कार्नावाल, शिगमे हेतूनच धुंद आसा. आणि हे बेसिक नेसेसिटी आमची रस्ते, पाणी, वीज हे कोण लक्ष दितलो. आज बाकीच्यो गरजो आसात, एम्प्लॉयमेंटाच्यो आसा, एज्युकेशनाचो आसा, बाकीचे विषय आसात, ह्याच्याकडे लक्षच ना. आणि हे केन्ना करपाचें आता. लोक मरपाची वाट पळयता काय कितें हो लोक आमचो पार्सेचो लोक विचारता. हे हांगा एक रावले प्रातिनिधीक पूर्ण आमचो गांव असो काबार केल्लो आसा. हे मधोमध चरी खणून आणि येदो व्हडलो पब्लीक मनी, पब्लीक एक्चेकराचेर जो खर्च करतले तुम्ही, तो कोणाचो पैसो, लोकांचो पैसो तुम्ही व्यर्थ पाण्यान उडयतात. हाचेर लक्ष सरकार घालचे ना ताबडतोब आम्ही हाचेर धरना धरतले आणि फुडली कार्यवाही करपाक आम्ही ग्रामसभेत तयार आसात. आमदारान लक्ष, खास करून आमदारान लक्ष घालचे हाचेर. नाल्यार निष्क्रिय आमदार आणि आम्ही धिंड काडटले आमदाराची सुद्धा. इतली आमची तयारी ठरिल्ली आसा. हे कितें लोक मरपाची वाट पळयतात. चिंतामणी वासुदेव पोहजे, मी पारशा गांवचो. आता पयले आसतले की रोड हे जे पावसान हेंच्यांनी खतला आणि हेंका खबर हा की मे जाल्या उपरांत पावस येतलो आणि मेच्या भर तेंच्यांनी एंडिंगाक हे जे काम स्टार्ट हा आणि अजूनही चालू हा. ते रोड तेंच्यांनी जो आमचो एक 6-7 मीटर रोड आसलो, 10 मीटर, तो आता रोड 2-3 मीटर दिसता. आणि जेन्ना दोनूय लायनीचे गाडी येयल्या उपरांत लोकांक दिसना. आता अशें लोकांक हुस्को जाला की आवय बापाय आपलो झील कामाक गेल्या उपरांत तो सांजचो घरा पावतलो का ना. बायलांक असो हुस्को जाला की घोव कामाक गेलो तो घरा पावतलो का ना. आणि फुडल्या 8-10 दिसांनी इस्कॉल स्टार्ट जातले. भुरगीं जर फाल्यां जर कोणी भुरगीं जर एक्सिडेंट जावन बायल मी जाता भुरग्यांक इस्कॉलान पावयता आणि जर चुकान जर फुडें आंगार गाडी येयली आणि ती जर पडली रोडार आणि फाल्यां जर मेली जाल्यार तिची जबाबदारी कोण घेतलो. सरकार घेतलो का PWD डिपार्टमेंट घेतली का पेडण्यां घेतली का आमदार घेतलो ह्यो तेंच्यांनी आमकां सांगपाक जाय. आता आमच्या पारशा गांवांत एक येदे व्हडले देवूळ हा पारशा भगवती म्हणा. थंय लोक जायते भायले गोंया भायले येता, गोंयाचे येता, जायते लोक येता. जाल्यार ते बगले जाल्यार सगळी विटंबना जाल्ली हा. रोड मधोमध खतला, थंय रोडाचेर खडी हा जे दामार ना आणि भर पावसान तशेंच दामार घालता. ते दामराक हात घालिल्ले अशे स्टेप हे वणके बश्टे सुके हे काय कितें तरी शेण सारयल्ल्या भशेन दिसता. फाटल्या दिसांनी तेंच्यांनी ते ट्रक रोमलो फाटल्या दिसांनी चोपड्या. फाटल्या दिसांनी मानशेर ह्यो भुरगो त्या खळग्यांक पडलो, नाक आपडले, रगा दिले, ते कोणी तरी झेंडो लायलो BJPचो. म्हणजे अशें हे कितें एक रोड करताले ते डिपार्टमेंटान त्यांनी जो PWDचो ऑफिसर हा त्यांनी विजीट दिवपाची. तुमकां ड्रायव्हर हा, गाडी हा, पेट्रोल हा, तुमकां पगार हा, तर
जाग्यार बसन तुमकां खुर्चेर बसन हे सगळे दिसचे ना जाल्यार तेणी एक पारशा गांवांत विजीट दिवपाची की हे रोड खरोच हे असो जाला की हे लोक बश्टे बोवाळ घालता हे तेंच्यांनी पळोवचे नाल्यार आमी डिपार्टमेंटाचे मोर्चा व्हरतले सगळे जाण हांगा धरना करतले बेगीना बेगीन 8-10 दिसाच्या भितून ह्यो रोड जावंक जाय भुरगीं इस्कॉलान वयतली ती सेफ रावंक जाय ही आमी अपेक्षा आनी हे आमी आतां व्हिडिओ आहा ह्यो आमी पारशा स्कुला कडेच काडलो आहा तेंच्यांनी ह्यो बघपाचो जो रोड सबंद गेल्लो आनी 2 मीटर 2.5 मीटर रोड उरला आनी मधोमध तेंच्यांनी खतला हे बरोबर ना म्हाका दिसता हे इंजिनियराचे आनी कोणाचो प्लॅनिंग ना डिपार्टमेंटाचो प्लॅनिंग ना अक्षरशः बेवर्षीक हे काम चल्ले आहा तुम्ही पळयतात GNH. Looking for peace of mind with your next vehicle purchase? We've got an offer you can't ignore. Get a 3 years free maintenance package worth up to ₹5,500 absolutely free. Yes, you heard that right. No service costs, no surprise charges, just smooth rides for 3 whole years. From oil changes to regular checkups, we've got it all covered. Save time, save money, and enjoy your ride with complete confidence. Hurry up! Offer limited till 31st May. Visit your nearest Counter Honda showroom today to claim your 3-year free maintenance package because great journeys deserve great care. Ride worry-free, maintain for free. Counter Honda, your ride begins here.